नाल्ल हो गोंयकारांच्या जेवणाचो एक महत्वाचो असो घटक जावन आसा. पूण हालीं तेंपार खेती आनी हेर रानटी जनावरांक लागून नाल्लाच्या उत्पादनाचेर स्पश्ट परिणाम दिसून येवपाक लागला. देखून माड हो कल्पवृक्ष आसून लेगीत आता फक्त एक शोभेची वस्त जावन उरतली काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. हाचेरूच उपाय म्हणून दैनिक गोमंतक आणि सकाळ एग्रोवन हांच्या जोड पालवान शेतकार आणि नाल्ल तज्ञांक एकठांय हाडून खासा राष्ट्रीय नाल्ल परिशद घडोवन हाडटा. ही परिशद 10 ऑक्टोबराक इंटरनॅशनल सेंटर दोनापावला हांगा आयोजित जातली. या परिशदेत नाल्ल उत्पादक शेतकार, शेतकी शिक्षणाची विद्यार्थी तसेच हेर अभ्यासक वांटेकार जावं शकतात. तेन्ना येतात न्ही तुमी या परिशदेक? नोंदणी करपा खातीर तुमच्या स्क्रिनीचेर दिल्लो QR कोड स्कॅन करात आणि सहभागी जायात. कृषी गांव उरपाचे दृश्टीन आमी आमचो जितलो प्रयत्न आसा तो आमी करता. कित्याक नेचर जें आसा पळय आमचें न्ही तें आमकां तातूंतल्यान भायर सरपा सारकें दिना. म्हणटकीर आमी आमगेलें जें कितें पयलींचें माडाचें किंवा सुपारेचो जो धंदो आसा तो मनांतल्यान कसो सोडूंक शकना आमी. फक्त कितें जालां की गोंयकाराक सदचे जिणेंत नाल्ला शिवाय जेवण ताजें जायना. नाल्लाचे डेली तो उपयोग करता म्हणटकीर ताजे तो सामको जिवाभावाचो प्रश्न जाल्ल्यान तो सामको लागींच्यान तशें पळयता. पण खरें म्हणल्यार बाकीची जी फ्रुटां वाडल्या, बाकीचे जिन्नस वाडल्या, कड्डण वाडलां, त्या हिसपान जर आमी पळयत आनी इन्फ्लेशनाच्या नदरेंतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता की नाल्ल तसो खूब वाडूंक ना. आज शेतकी उत्पादन परवडना. कित्याक वर्मिन्स जो प्राणी जो आता हें जाला उपद्रव करणारो, उदाहरणार्थ खेती, रानडुकर पूण कितें आहा सकल पडिल्लो खाता. खेती म्हणटा तें तुका वयर अशे तरेन नासाडी करता की खेती नाल्ल जावपाकच दिना. आनी सरकाराची इतली बंधनां आहात की त्या प्रमाणे ताका खेत्यां मारपाक मेळना, कांय करपाक मेळना. सो नाल्ल जेन्ना पेंड येता तेन्ना फक्त तुवें पाडेल्या कापोवप, तो पेंड सकल उडोवपाक, निवळ करपाक, नाल्ल मेळपाक येवंक शकना. आनी नाल्लाक प्रोडक्शन करपाक आतां कितें हालीं दिसांक प्रोडक्शन बी ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस जाला सगळ्यांले. पावस हें सगळें हाजे खातीर आनी कॉस्ट वाडत गेला. पाडपाक आज 35 रुपया 40 रुपया माड पाडपाक घेता. चड आशिल्ले ते माड हें करपाक एक थोडे आसले इवन 100 रुपया घेता माड.